गोंयांत गुन्यांवकारी घडणुकांचे सत्र चालूच. चोरांनी मंगळार दीस दिवचल एके बँकेत मारलो हात. दिवचलचे दीनदयाळ कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीसून फारयले पैसे. रिपब्लिक टीव्हीचो मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामीक मुंबई पुलिसेन त्यांच्याच घरात वचोन केली अटक. एका आत्महत्येच्या प्रकरणात मुंबई पुलिसेची कारवाय. गोंयांतल्या कोळशाच्या बोवाळाक काँग्रेस जापसालदार आशिल्ल्याचो आम आदमी पार्टीचो आरोप. आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीन 2010 वर्सा परवानगी दिल्ल्याचे आपाचे म्हणणे. येवकार, हांव संदीप पिळगांवकर. पळयात खबरो विस्तारान. मेळावलीच्या लोकांक त्रास जाता आसात जाल्यार IIT प्रकल्प फर्मागुडीर हाडचो, मोगोवपाचो फुडारी सुदीन ढवळीकरान म्हटलां. ह्या नादी आमदार प्रसाद गांवकारान IIT प्रकल्प सांग्यार हाडचो म्हणून मागिल्लो. मेळावलीच्या लोकांक IIT प्रकल्प नाका आसत जाल्यार तो सांग्यार हाडपाची मागणी सांगेचो आमदार प्रसाद गांवकारान केल्ली. IITक हांगासर कोणूच विरोध करचो ना अशें ताणें म्हटलेलें. पूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान मात ताचेर उरफाटो आरोप केल्लो. ताचे जमनीचें सेटिंग जावंक नाशिल्ल्यानूच IIT प्रकल्प सत्तरीन व्हरचो पडलो अशें ताणें म्हटलेलें. गोंय अभियांत्रिकी महाविद्यालयातच IIT सेटअप करपाचें आश्वासन तेन्नाच्या मुख्यमंत्र्यान दिल्लें अशें सुदीन ढवळीकर सांगता. पळयात. काल 3 जाण तांच्या पार्टींतले उलयल्या की IIT आमी शिफ्ट करपाक जाय म्हणून. मित्रांनो, IIT फर्मागुडयेर येवची हें पयलीं बसून हांव म्हणत आसा. जाय जाल्यार FAR वाडया. तुमचे कडेन जर जमीन ना, 2 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन फर्मागुडयेर एवेलेबल आसा एट दीस मोमेंट. तुमकां जाय जाल्यार 2 FAR तुमी मेळत तसो विकता. वाय नॉट यू गिव फॉर प्रोजेक्ट लायक IIT 2 FAR तांकां बांदून तें. आनी जो कितें कमी पडटा आनी 10-15 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन फर्मागुडयेर एवेलेबल आसा, इल्ली करून एक्वायर करा. प्रोसेस आसा म्हणटकीर आमकांय कळटा प्रोसेस आसा. आनी हें डे 1. आनी जेन्ना IITचें फावंडेशन स्टोन आनी जी सुरवात गोंयांत जाला तेन्ना हांव आसा, माननीय त्या वेळा वयले मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर आसा, प्रकाश जावडेकर आसा. आनी त्या वेळार हांवें स्वता सुतोवाच केल्लो की IIT तुमी इंजिनियरींग कॉलेज कॅम्पसांतूच मोठी करची. दोनूय प्रोजेक्ट गोवा इंजिनियरींग कॉलेज आनी IIT आमकां जाय, आमकां गरज आसा. आनी NIT तुमी जर कुंकळ्ळेंत व्हरता आसात ती गोवा इंजिनियरींग कॉलेज कॅम्पसां आसा. आज पयर तांचो 4th इयर स्टुडंट पयलो आयला गोवा IITचो, गोवा NITचो. आनी हें सगळें खबर आसतना किंवा म्हाका दिसता कशें म्हणटा कानार पांगरून घालप आनी दोळे मुखार हात दवरप म्हणजे आसा तेंय दिसना आनी कोण उलयले जाल्यार आयकुपाची गरज ना. अशी परिस्थिती आज ह्या सरकाराची जाल्ली आसा. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख. रिपब्लिक टीव्हीचो मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामीक मुंबई पुलिसेन त्यांच्या घरात वचून अटक केली. एका आत्महत्येच्या प्रकरणात मुंबई पुलिसेन अर्णब गोस्वामीक अटक केल्या. अर्णब गोस्वामीच्या घरात वचून पुलिशेन ताका अटक केली. पळयात ही खिणचित्रां. एका गुन्यांवकाराक जे प्रमाण अटक करतात तसोच पुलिशेन अर्णबाक अटक केली. पळयात. अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी का हम निषेध करते हैं. जब से ठाकरे सरकार सत्ता पर आई है, पत्रकारों का, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट का पुलिसी पावर का उपयोग करके उनको दबाना चाहती है. कोई नेवल ऑफिसर के घर पे जाके उसको पीटना, किसी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट का मुंडन करना और पत्रकारों को जेल में डालना, ठाकरे सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा. अर्नब गोस्वामी जो प्रेस मीडिया ऑलवेज जो सच के साथ रहती हैं और सभी जो गवर्नमेंट के अच्छे बुराई सब कुछ बात जो लोगों के सामने लाती हैं, क्योंकि वो हर वक्त मीडिया जो सच है वो दुनिया के सामने लाती हैं और इसीलिए जो सच दुनिया के सामने से हटाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने इस तरह से नीति की है. फिर से एक बार मैं महाराष्ट्र पुलिस और महाराष्ट्र सरकार का निषेध करता हूँ. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोंयांत कोळशाचो प्रश्न उबो रावपाक काँग्रेसूच कारणीभूत आशिल्ल्याचो आरोप आम आदमी पार्टीन केला.
2010 वर्सा तेन्नाचो मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीन हांकां मान्यताय दिल्ली खंय. तशेंच मुरगांव बंदर आनी अदानीचे मदीं बर्थ एक्सटेंडेड करपाक कबलात जाल्ल्याचें कामतीन सांगिल्लें अशें आपाचें म्हणणें. फुडले विधानसभा वेंचणुकीत अस्तित्व भगडोवन बसपाच्या भयाक लागूनच काँग्रेस आनी भाजपाचे आमदार गोंयांत कोळसो नाका ही चळवळ हायजॅक करपाक सोदता अशें आपान म्हटलां. भाजपाक आनी काँग्रेसीक गोंयकारांचे इतलेच पडून गेल्ले जाल्यार विधानसभा अधिवेशनात हो विशय चर्चेक घेवन तो सुटावो करता आशिल्ले अशें आप म्हणटा. पळयात. इन द इयर 2010 जेन्ना सेंट्रलाक तसोच स्टेटात काँग्रेसाचो गव्हर्मेंट आसलो आनी तेन्ना इन द इयर 2010 then CM Shri Digambar Kamath had given the permission and also said that MPT आनी अदानीचे मदें एक डील जाल्या बर्थ एक्सटेंड करपाक टू हँडल ओन्ली कोल जे ते इम्पोर्ट करून हाडटले फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया. जेन्ना पारेकर जेन्ना CM आसलो आनीक जेन्ना तो आपले असेंब्लीत आसलो तेन्ना ताणें फ्लोरार दिगंबराचे लेटर एक्सपोज केल्ले आनी सांगलेलें की इन 2010 जे काम आसलें बर्थाचें 2010 स्टार्ट जाल्लें आनी 4 वर्सां लागून 2014 हें काम सोंपलेलें म्हणून. काँग्रेस आनी BJP दोनी एकूच जावन आसा आनी आयज तांकां भिरांत लागल्या. आयज तांकां एक भंय पडला की आम आदमी पार्टी जे भाशेन लोक आज आम आदमी पार्टीचेर ट्रस्ट दवरता, लोक आज आम आदमी पार्टीक एका भाशेन गोंय सेव करतलो, साल्वार करतलो म्हणून सजमून घेता. ताका आयज भंय पडला की आम आदमी पार्टी आपली सिटां उडयतली म्हणून आनीक जे जाग्यार तेंची ट्रेडिशनल काँग्रेस BJP वोट बँक आसले, जे जाग्यार ट्रेडिशनली काँग्रेस आनी BJP तांचे रिजर्व सीट आसले सारके 100% ती सिटां जिखून तांकां येवपाक एके भाशेन त्रास जातले अशें तांकां दिसता. आनी हें तांकां दिसून आयज ते लोकांचो जो मुवमेंट आसा कोलाचे अगेन्स्ट आमकां कोल नाका, गोंयांत कोल हब करपाक नाका, हो मुवमेंट आयज काँग्रेसाचे आमदार आनी BJPचे आमदार हायजॅक करूंक सोदता. कारण BJP इतले लोकांचे पडलेले जाल्यार काँग्रेसाक आनी BJP इतले लोकांचे पडलेले जाल्यार आज काँग्रेस आनी BJP असेंब्लीत हो इशू घेता आसले आनी असेंब्लीत बराबर मेळोन हो इशू ओपोज करता आसले मिन्स ओपोज करता आसले हो डबल ट्रॅकिंग आनी गोंय साल्वार करता आसले. हांकां असेंब्लीक कांय करचें नाका. हे जेन्ना असेंब्ली चलताली तेन्ना हे भिताले एक दीस देखून ताणें असेंब्ली करूं ना. गोवा 365 खातीर व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयांत गुन्यांवकारी घडणुकांचें सत्र चालूच आसा. चोरांनी मंगळार दीस दिवचलचे एके बँकेत हात मारलो. दिवचलचे दीनदयाळ कॉपरेटीव क्रेडीट सोसायटीत तांणी चोरी केली. मंगळारा राती कडेन चोर दिवचले दीनदयाळ कोऑपरेटिव्ह क्रेडीट सोसायटीत भितर सरले. जनेलाचे ग्रिल्स तोडून चोर बँकेत भितर सरिल्ल्याचे सोसायटीचो संचालक विठ्ठल नार्वेकरान सांगलें. पूण बँकेचे मुख्य लॉकर तांकां उगडपाक जमलें ना अशें ताचें म्हणणें. सकाळी फुडें जेन्ना आमचो एक क्लार्क भितर सरलो आनी हेड ऑफिसान वयर वचपाक तेन्ना ताणें भितर सरतात ताका दिश्टी पडलें की आमचे ग्रिल्स जे आसा ते कापले आनी भितर भितर कोण तरी भितर सरलो. त्यामुळे ताणें खंयच हात लायनासतना सकयल आयले आनी ताणें मॅनेजराक फोन केलो. मॅनेजरान म्हाका फोन केलो आनी आमी सगळ्यान पयलीं हांगासर दीनदयाळ सोसायटीन पावले. हांगा पावल्यावर पळयता जाल्यार अस्ताव्यस्त सगळें सामान बी आसा. आनी पूण एक खोशयेची गजाल की आमचे सेफी बी तेणी फोडपाचो प्रयत्न केला पण आमकां ते प्रायमा फेसी पयल्याच पयलीं ते आमकां फोडून तेणी कितें तरी व्हेलां अशें दिसना. पण मागीर आमी जेन्ना आमचे बाकीचे क्लास स्टाफ आयले तेन्ना आमी पळयलें, पोलीस आयले तेन्ना आमी पळयलें जाल्यार आमच्या डेली जे कॅश कावंटरांचे थोडे किरकोळ पयशे आसता सादारण 2,500-3,000 ते खंयचे ना जाले. आनी मागीर आमी सगळे सर्वे केल्या नंतर वयर आमचें क्लिनीक जें आसा त्या क्लिनिकाक थंय आमचें जनसेवा प्रतिश्ठानचें ऑफीस आसा त्या ऑफिसांतल्यान आमचो तो क्लार्क जो आसा तो म्हणटा की थंय 5,000 रुपया तरी निदान आपले आसतले कित्याक त्या दिसाचे क्लिनिकाचे पयशे आयिल्ले ते तेणें थंय दवरलेले ते एक 5,000 अशें किरकोळ एक 10-15-20 हजाराचे सादारण
प्रायमोफेसी पयल्या सुवातेर दिसता की इतले लॉस आसा आशिल्ले बाकीचें आतां पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन केल्या नंतर तरी सगळें केल्या नंतर सगळे CCTV उगडून पळयल्या नंतर कळटलें कितें जालां तें. पूण ही अशी चोरी व्हर वस्तीक व्हर शहरात जावप ही मोठी खेदाची गजाल आनी हाच्या फुडें अशें घडचें न्हय म्हणून गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान महेश कोवेकार. 2 वर्सां जायत आयली साखळी आनी विर्डीचे रस्ते सारके नात. रस्ते खूपच अशीर आसात, पूण ह्या रस्त्याचेर येरादारीचे ताण मात बरोच वाडटा. रस्ते रुंद करपाची कितलीशीच आश्वासनां दिली, पूण अजून मेरेन कांयच जालें ना. सरकार तांची मागणी केन्ना आयकतलो? थळाव्या लोकांनी प्रश्न केला. 2 वर्सां आदीं ताणें स्वता रस्तो रुंदीकरणाच्या कामाचो नियाळ घेतलेलो. विर्डी आमोणा पुलाक लागून ह्या अशीर रस्त्यार येरादारीचो ताण बरोच वाडला अशें सांखळेचो नगरसेवक राजेश सावळान सांगलें. हो रस्तो थळाव्या लोकां खातीर धोकोदायक थारिल्ल्याचें ताचें म्हणणें. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान रस्तो दुरुस्त आनी रुंद करपाचें आश्वासन दिल्लें, पूण ताचे फुडें कांयच जालें ना अशें ताचें म्हणणें. म्हाजो रिक्वेस्ट आसलो की म्युन्सिपाल्टी जशें लास्ट टायम आमी थोडे जाग्यार माती घातलेली, हांगाय बी आमी थोडी माती फातर घालून माती घालपाक सोदी सो दॅट इन इमर्जन्सी खंयची गाडी सायडीक घेवंक मेळटली आनी कॉज ऑफ एक्सिडंट वील बी सेव्ड. पण ही खळी जी आसा जवळ जवळ 4 ते 5 इंच सकयल गेल्ल्या कारणान हांगा गाडी 2 व्हिलर सकयल देंवूंकूय शकना. 100% ही हॅज टू फॉल डावन ऑर ही वील कॉज डॅमेज. सो हेजेर जें काम हांवें म्युन्सिपाल्टी चेअरपर्सना कडेन मागिल्लें ते तेणीन म्हाका डिनाय केल्लेलें आसा की आमी म्युन्सिपाल्टी लेवलाक हें करूंक शकना. दीस वर्क बिलोंग्स टू PWD. आनी म्हजें म्हणणें सांगणें इतलें आसा की लास्ट 2 वर्सां 2.5 वर्सां PWD कडेन आमी मागताले. आमची फायल ऑलरेडी प्रोसेसान आसली की हो रोड वायडनींग जावचो, जेचेर कांयच एक्शन घेतलेली गेली ना. प्लस लास्ट 20 वर्सां जाली हो रोड एज इट इज आसा. ह्या रोडाचेर कितेंच काम जाल्लेलें ना आनी खंयच्याच MLAन किंवा खंयच्याच कावन्सिलरान आज पर्यंत हेजे रोड वायडनिंगाचें प्लॅनिंगूय केल्लेलें ना. कसली एनओसी मागलेली तुमी? जरी करपाक म्हणजे ते लाकडाची ही आहा ते आमी वर्सांचे वर्सां करपाक त्रास जाता आनी थंयसर आमी हसन मिरची कांदो बी हे तसलें पीक घेता आनी भाताचें बी पीक घेता. तेन्ना हेजे आमी 1 वर्स सगळी फॅमिली त्या 25-30 जगता आनी तेन्ना हे एनओसी मागले तेन्ना तेणी आमकां DCPचे एनओसी हाडून हाडले आनी तेन्ना आमचे एनओसी आमकां दिवंक ना ते. पूण तुमचे आतां कोण तो दुसरो प्रायवेट आसलो ताका दिली? त्या आमच्या सायडीक जो प्रायवेट आहा ताका एनओसी दिली आनी तुमी सेम डे घातलेली तस आमी तुमकां दिवंक ना? आमकां दिवंक ना. तुमी कितें म्हणूंक सोदता हेजेर? आमी म्हणजे आमकां ती एनओसी दिल्या जाल्यार आमकां ते दुरी घालपाक गावतलें न्हू. गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान महेश कोवेकार. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. देशांत फाटल्या 24 वरांत 46,253 कोरोना दुयेंतींची नोंद जाल्या. 514 जाणांक कोरोनाक लागून मरण आयलें, जाल्यार 53,357 जाण बरे जावन घरा गेल्यात. देशांतल्या कोरोना बाधितांचो एकूण आंकडो 83,13,000चेर पावलो. एक्टीव केशी 5,33,000चेर पावल्यात. भारतात एकाच दिसात 46,253 कोरोना दुयेंतींची नोंद जाल्या. फाटल्या 24 वरांत 514 जाणांक मरण आयलां, जाल्यार 53,357 जाण बरे जावन घरा गेल्यात. आतां मेरेन भारतात 83,13,876 कोविड-19 केसींची नोंद जाल्या. 1,23,611 जाणांच्या मरणाची खबर आसा, जाल्यार 76,56,478 जाणांक नवी जीण फावो जाल्या. भारतांतल्या कोरोना पिडेस्त राज्यांचो नियाळ. महाराष्ट्रांतलो आंकडो 16,92,000चेर पावलो. कर्नाटकांत 8,32,000 जाल्यार आंध्र प्रदेशांत 8,30,000 दुयेंतींची नोंद जाल्या. तमिळनाडूंतलो आंकडो 7,31,000चेर पावलो. उत्तर प्रदेशांतलो आंकडो 4,87,000 जाला. जगभरात एकाच दिसात 4,84,000 कोरोना दुयेंतींची नोंद जाल्या. संवसारीक केसींचो आंकडो 4,78,00,000चेर पावलो. 12,20,000 पेशंटांच्या मरणाची खबर आसा, जाल्यार 3,43,57,000 लोक बरे जावन घरा गेल्यात. आनी कोरोनान पिडलेले संवसाराचे फाटीवयले हे 5 देश. अमेरिका आघाड्याचेर आसा, थंयचो आंकडो 91,08,000 जाला. फाटोफाट आसा तो भारत. 83,13,000 हो भारतांतल्या केशींचो आंकडो. ब्राझीलांतल्यो केशी 55,67,000चेर पावल्यात. 16,73,000 हो रशियेंतलो आंकडो. फ्रांस 5व्या सुवातेर पावला.
थंय 15,02,000 केशींची नोंद जाल्या. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. बुधवार दीस गोंयभर कडकडीत वत पडलेलें तशेंच वातावरणय निव्वळ आशिल्लें. उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत चडांत चड तापमानात तितलोसो बदल जाल्ल्याचें दिसून येवंक ना. पणजेंत सगळ्यांत चड 34 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जाल्ली. आनी आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.